दाविदान डिसिशन कान गेले देवाच्या हातान पडच्या खातीर. देखून आमी ह्या संवसारीक जिवीत आमी सारता आसतना आमी आमचे डिसिशन पयलें कान घेवचे. ह्या संवसारांत असल्यार कोणाच्या हातान पडचे न्ही, बगर आमी देवाच्या हातान पडचे. पयले सुवातेर आमचे डिसिशन सारके डिसिशन म्हळ्यार देवाच्या हातांत आमी पडचे. देवाच्या हातान पडल्यार मात्र सारकें जाता. देवाच्या हातान पडल्यार मात्र तें करेक्ट जाता. देखून आमी देवाच्या हातान आमी पडचे. देखून विशेषतः पयल्या सुवातेर आज आमी एक दृढ निर्धार करून घ्या आमच्या जिवितांत देवाची दया विशेष जावन आसा, देवाची काकूळट विशेष जावन आसा. देखून आमी संवसारांत कोणाच्या हातान पडच्या बदलाक ह्या आमी वायट करून खंय सैतानाच्या हातान पडच्या बदलाक आज आमी एक डिसिशन कान घे आमी देवाच्या हातान पडया. दाविदाचो निर्धार सारको जावन आसलो आनी तो देवाच्या हातान पडलो. तसे आमी देवाची दया विशेष तरेन आमी नियाळ करून आमचे जिवीत देवाक समर्पण करणे, आमचे कुटुंब देवाक समर्पण करणे, आमचे भुरगींपणां देवाक समर्पण करून देवाच्या हातान पडून देवा खातीर आमी थोडे बरी कामां करून जिवोवचे बारी बरें म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. कीर्तनाचो ग्रंथ 145 अध्याय 9 वाक्य साम्स 145 वर्स 9 सांगता सर्वेस्पर कितलो दयाळ गे म्हणून तो सांगता. सर्वेस्पर सगळ्यांक उदार, सगळ्या रचनाचेर ताची आसा दया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून सगळ्या रचनाचेर म्हळ्यार कोण पुऱ्या संवसारांत त्याची रचना आसात त्या सगळ्या रचनाचेर ताची दया माया आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सर्वेस्पर सगळ्यांक तो उदार जावन आसा. आणि 8वें वाक्य थंयच 8वें वाक्य वाचल्यार आनी की साम्स 145 वर्स 8 सर्वेस्पर दयाळ आणि काकुळदार रागार जावंक सवकास माया मोगान भरलेलो. देवाची लक्षणां पळया. सर्वेस्पर दयाळ आणि काकुळदार रागार जावंक सवकास माया मोगान भरलेलो. तर असल्या देवा कडच्यान आमी हे जाय. खंयच्याय रितीन आज मस्त लोक कितें जाता म्हळ्यार कश्ट येताना अनवर येताना ह्या देवाक विसरून खंय खंय पुरा धांवता आनी कश्टान पडता. देखून आमचो निर्धार जायचे आमचे मलगडे कशे जियेल्ले कश्ट आयल्यारी अनवर आयल्यारी त्या देवाक सांडून ते केदीस पयस वचनातले. तांणी मस्त सॅक्रिफायस केला. त्या जाल्यार आतांचे बरी रतीरण नातल्यो, आतांचे बरी देवाचे उतार कोणी दितले नातले. कितें ते आयताराचो एक शर्माव सांगून त्या शर्मावचे कितें देवाचे उतार मेळटा ह्या कोणाक वाचूंक गोत नातले. तो शर्माव आयकून घरा येवन भुरग्यांक सांगून आपले जिवीत बरें करून जीवन मालगडे कितल्या कश्टान जाल्यार ह्या देवा विरोध वचोना, देवा विरोध वचोना. देखून आज आमची तुमच्या सेसंबरा पळया, तुमच्या कुटुंबांत थोडे जण पळया, या तुमच्या समाजांत पळया जायते जण आज कश्टात अनवरान सांपडताना खंय धांवचें म्हूण कळना तांकां. होटरासी आमकां घडये भितर हिलींग जायचें, घडये भितर कोणी डेलिव्हरन्स जायचें. देवाचेर फातीन रावून देवाक राखून रावूंक नाका आमकां. असली परिस्थिती आयच्या समाजांत आमकां पळोवंक मेळटा. देखून सर्वेस्पर भोव दयाळ आनी काकुळदार रागार जावंक सवकास माया मोगान भरलेलो. देखून आमी ताची भुरगीं जावन आसतना आमी एकामेकाक माया मोगान बरोवंक आसा, आमी हेरांक काकूळ दाखोवंक आसा, आमी रागार जावंक किल्ले सवकास करीचे आनी सर्वेस्पर कसो दयाळ तशें आमी दयाळ जाय. कित्याक ते देवाची भुरगीं न्ही आमी. तर देवाक एक बापाय जावन पळय, एक पूत जल्मता जाल्यार धूव जल्मता जाल्यार बापायची इल्ली म्हणी लक्षणां त्या पुताक येतात, त्या धुवेक येतात. आनी आवयची लक्षणां आपल्या धुवेक पुताक येतात. कित्याक आवय बापाय जावन ती आयली. तशेंच आमचो बापूय सर्गीचो बापूय देव जाल्यार ताची लक्षणां आमच्या भुरग्यांक आसा जाय न्ही. आमी सगळीं देवाची भुरगीं न्ही, तर आमकांय ते लक्षण आसा जाय न्ही. ताचे बरी आमी दयाळायचे, ताचे बरी आमी हेरांक काकूळ दाखोवचे, रागार जावंक सवकास आसले आनी माया मोगान भरलेले आमी जाय. देखून आमी त्रासी कितेंय कालें जाता म्हणून गडबड करची न्ही. सावकार इल्लो वेळ आमकां एक समाधानीन रावून पळोवची एक सोंसणीकाय आसा जी आमकां. त्या वेळा मात्र पुरा सारकें जाता. रागार जावन गडबड केल्यार पुरा रिलेशन आमचें पाड जाता. कुटुंबान जावं दी, समाजान जावं दी, वाड्यान जावं दी, शेजार शेजारा जावं दी, भुरग्याचें जावं दी, जायती आमची कुटुंबां आज आमकां एकल्या पळयलेल्या एकल्या जायनातली बरी परिस्थिती जाल्या कित्याक आमकां तक्षण राग येता. हाचे वयर कंट्रोल करीचें. देखून दयाळाचें एक हातेर पवित्र आत्म्याचें फळ बारीक गरजेचें म्हाका तुज्या जिवितांत. देखून लुका समाजेर सांगता 6 अध्याय 30 आनी 6 वाक्य
लूक चॅप्टर 6 वर्स 36 अशें सांगता. जसो देखून जसो तुमचो बाप दयाळ देखून जेजू सांगता क्लियर पळया, जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुम्ही दयाळ जाया. तुम्ही दयाळ जायचे, दयाळ जायचे. एक जेजू सांगलेली वापर आसली न्ही, एकल्याक कितले की करोडांनी देवे बाकी आसले आनी ताका धरण हाडलो राया घरसीन. रायान ताका कालें करचे, ताका शिक्षाला पाहिजे, तो पांयांक पडलो आनी मागले म्हाका बक्षी, हांव कशें म्हणी फारीक करता म्हणून. पूण त्या रायान ताची दया दाखयली, खाकूळ केली ताची आनी ताका पुरा रीण ताचे बक्षिले. पूण तोच साकोर भायर येताना ताका 100 रुपये बाकी आसले, ताका धरण, ताका मारण, ताका जैलान घालन, ताका त्याच्या बायल्या भुरग्यांक सयत गुलाम करून त्याचे पैसे वसूल करूंक म्हणून. तितले म्हणटाना काल जाता दुसरे पुरा पळयतात आनी राया वचून परते सांगतात आनी ताका आपण परते वर्ती शिक्षा ताका दिता राय. तशेंच आमकां जायती आमचे पातकां पुरा देवान बक्षिलां. जर आमी हेरांक बक्षिचे की नाका, जर आमकां देवान बक्षिल्ले इतलें आसा गे, जर आमकां देवान बक्षिनातलें जाल्यार, जर ताची दयाळाय म्हजे थंय तुजे थंय दाखयनातली जाल्यार आज हांव आनी तूं आनी ह्या संवसारांत जिवंत आसूंक सादच ना मगच्यान. तितली दया देवान आमकां दाखयल्या, तितलें आमकां बक्षिलां. तर आमी हेरांचेर दया दाखयची की नाका. देखून सांगता, देखून जसो तुमचो बाप सर दयाळ तशें तुमी जायचे दयाळ. देखून आमी दयाळाचे हातेर दयाळाय म्हणलें एक वर्तें पवित्र आत्म्याचें फळ आनी देवाचें देणें जावन आसा. एफेसकारांचें पत्र सांगता 2 अध्याय 4 वाक्य. एफेसियन चॅप्टर 2 वर्स 4. आमच्यो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासत, आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासत पातका वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्त सवे पुनर्जीवन केली. देवाच्या दयेन तुमकां सोडवण मेळ्ळी. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या दयेन ह्या संवसारांत आमकां सोडवण मेळ्ळी. आनी विशेष जावन देवाचें उतर आमकां क्लियर सांगता मगच्या भावा आनी भयणी. देवाची काकूळत, देवाची कृपा आमकां कशी मेळ्ळी की म्हणून सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण अपार काकूळतीन भरलेल्या देवान आमचे ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासत फाक्का वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्त सवे पुनर्जीवन केली. देवाच्या दयेन तुमकां सोडवण मेळ्ळी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जशें पूण अपार काकूळतीन भरलेल्या देवान आमचे ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासत ताणें आमकां काकूळ दाखोवन आमचे खातीर तो मरण पावून आमकां ताणें दया दाखयली, काकूळट केली. नाजाल्यार आमी सगळ्या नासाच्या वाटेर आसल्या. देखून आमकां एक नवें जिवीत ताणें आमकां दिलें. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र सांगता 4 अध्याय 16 वाक्य. हेब्रेव चॅप्टर 4 वर्स 16. तर गरजे आकांताच्या वेळार, गरजे आकांताच्या वेळार, तुज्या गरजे वेळार, तुज्या आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर, दया आनी आदार मेळ्ळी त्या देवातावन. तूं गरजेंत आसतना, तूं कश्टांत आसतना, तूं पिडेशिरेंत आसतना जर देवाची दया तुका नातिल्ली, देवान तुका आपणातले जाल्यार, देवान तुका सोडवण करिनातली जाल्यार, देवान तुज्या त्या कश्टांतल्यान भायर काडिनातले जाल्यार आज आमी कितें आसता. देखून ताका आदार, आमच्या दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान, आमी आतां देवाच्या कृपेशियसनाक लागीं सरया. आमी लागीं सरता. आज आमकां आल्तार उक्ती जाल्या. आल्तारीक आमी सडयेत. पयलींच्या फर्नसांतल्यान तुमी पळयल्यार कोणाकच आल्तारी लागीं त्या बलिदान भेटूंच्या जाग्याक वचूंक नातले. 2000 हाती पयस रावचे आसले म्हणटा पवित्र पुस्तक. जेन्ना जेजून खुर्सार आमचे खातीर प्राण केलो ते दाळा देवाचे उतार सांगता देवाळाचो पडदो 2 कुशींनी पडलो आनी ती आल्तार, ती वेदी आमकां उक्ती जाली. आज आमकां वेदी उक्ती जाल्या. देखून आमी वेदीक सोडूंक शकता. तशें याजकाक वेदीचेर येता गी तशें लायकांक एक अवकाश आसा वेदीचेर वेचे. नाजाल्यार कोणाकच थंय देवान जर दया दाखयनातली जाल्यार, देवान ताच्या पुताक ह्या संवसाराक धाडनातले जाल्यार, ह्या पुताक त्या कस्ता मारिपात, त्या अनवरा मारिपात, त्या सगळ्या खुर्साच्या मरणा पर्यंत ताका खळतो करनातलो जाल्यार आमकां सोडवण मेळची ना. आज आमकां वेदी उक्ती जाती ना. देवान झिजून त्या सोंसलेल्या कस्ता मारिपात, त्याच्या सगळ्या त्या खुर्साच्या पैना मारिपात, ताणें वयले ते कुरीस, ताणें त्याच्या कुडीन खान गेले ते घाई, या सगळ्या वरवीं आमकां दया लाभल्या आनी आज आमकां आल्तार उक्ती जाल्या. मस्त कडेन पळय आज कोविड जावरी आनीक मस्त इगर्ज्यो आनीक उक्त्यो जावनात, मस्त राज्यांनी उक्त्यो जावनात आनी प्रत्येक जावन कर्नाटकांत मस्त कडेन उक्त्यो जावनात. आमचे भाग मोगाच्या भाव आनी भयणी मंगळूर देसाचेर पुरा इगर्ज्यो उक्त्यो जाल्यात.
कित्याक मंगळूर जावन आसा एक उदेतीचे शहर, या उदेतीचे रॉम म्हणून आपयतात. हांगा मागणे आसा, हर एक अडेन मागणे आसा, हर एक कुटुंबात मागणे आसा, हर एक आमच्या क्रिस्तांव घरांनी मागणे आसा. देखून आज आमकां सुटका मेळ्ळ्या, आज आमकां वेदी उक्ती जाल्या, आज आमकां विस्ताच्या बलिदानाक वशियेत. पूण कितलोसो लोक अजूनय भियान भितर बसला आणि कितले आज मागण्याक येणात या खंयच्याय रितीच्या या मिसाच्या बलिदानाक सुद्दां हजर जायना. जायते जण थोड्यांक संवय जाल्या टीव्हीर पळोवन तशेंच करया म्हण जाता, काय बेश्टे तरी हेचें म्हणून. देखून मस्त संगती आसात. आमकां आपसाहेबान एबटी सांगले वरी म्हळ्यार हर एकल्याने मिसाच्या बलिदानाक हजर जायजेत. देखून आमकां ती वेदी देवान उक्ती केल्या. त्या वेदीर आमी बली भेटोवंक म्हळ्यार ताचीच कूड आनी रगत आमी भेटोवंक आनी ताचे वरवीं आमकां सोडवण मेळटा म्हण सांगता. पेद्रूचें पयलें पत्र, पयलो अध्याय, 3रे वाक्य सांगता. 1 Peter chapter 1:3 अशें आमकां सांगता. हरसिल्लो जावन देव, हरसिल्लो जावन देव, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तचो बाप, सोम्या जेजू क्रिस्तचो बाप, ताने आपले वड काकुळतीन, ताणे आमकां ताच्या वड काकुळतीन, जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मारिफात, जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मारिफात आमकां एक जिव्या भरवशान, भरवशाच्या नव्यान जनीत केल्या. नवो भरवसो आमकां दिला. आमी कंगाल जायना, आमी निराशी जायना. कित्याक म्हळ्यार आमकां एक नवो भरवसो आसा. जेसून क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मारिफात आमकां एक जिव्या भरवशा कोण पावयला आनी एक नवें जनीत आमकां केला. म्हळ्यार नव्यान आमकां रचीत केला, एक नवें आमकां जिवीत ताणें दिलां. देखून ही ताची दयाळाय, ही ताची काकुळट मोगाच्या भावा आनी भयणी. आनी ह्या वेळार आमी मागता Romans chapter 9:15 रोमकारांक बरयल्लें पत्र 9 अध्याय 15वें वाक्य पवित्र पुस्तक अशें सांगता. कित्याक ताणें मोइशेक सांगलें, मोइशेक ताणें सांगलें, म्हाका जाय ताची हांव काकुळट करतलो, काकुळट करतलो, आनी म्हाका जाय ताका हांव कणवळाय दाखयतलो, जाय ताका हांव कणवळाय दाखयतलो. देखून सगळ्यांक काकुळट मेळटा म्हणून न्ही, सगळ्यांक कणवळाय मेळटा म्हणून न्ही. देव सांगता मोइशेक, मोइशेक जायते विनवणी करता, तांची काकुळट कर, हांची काकुळट कर. देखून मोइशेक सरस्पर जाप दिता, म्हाका जाय तांची हांव काकुळट करतलो. कोणाक म्हाका जाय तांची मात्र हांव काकुळट करतलो आनी म्हाका जाय ताका कणवळाय दाखयतलो. देखून आमी सगळें जिवीत वायट करनंत लास्ट काकुळटीक राखून रावचें न्हय. देखून आमचें जिवीत हांगातांत प्रोसिजर चालूच आमचें. कित्याक ती काकुळट मेळचे जाल्यार संवसारांत आमी काकुळट दाखोवंक आसा आनी काकुळटी खातीर आमी जिवंक आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, हर एकल्यान क्रिस्तांव जाल्ल्या हर एकल्यान कोण जेजूक पाती येता ताणें ह्या संवसारांत काकुळट दाखोवंक आसा. कित्याक सोम्यान आमची काकुळट केल्या, सोम्यान आमची दया केल्या. देखून आमी हेरांची दया करूंक आसा, आमी काकुळट दाखोवंक आसा. आमच्याच कुटुंबांत कितलेशे कश्टांत आसले मनीस आसा, तांच्या गरजांक पावचे. कितलीं जाणां आज कश्ट अनवरांत आसा, कितलीं जाणां थोड्या दुबळ्या कुटुंबांनी आनी एज्युकेशन दिवंक तांकां साथ दिना. तसले परिस्थितींत कितलो लोक आज कुटुंबांनी आमच्या संवसारांत जियेता. तसल्यांक आमी ल्हान ल्हान हेल्प करून तांकां खंडीत जावन हें दयाळाचें काम आमी सुरू करयत मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखून दयाळाचें काम न्हय. आनी येवच्या म्हयन्यांत म्हळ्यार डिसेंबर येता, डिसेंबरांत सुरू करता म्हणूं नाकात. कित्याक म्हळ्यार डिसेंबर केदाळ म्हळ्यार देवाचो एक उतारी सांगता आनी एक सांगणी आसा. जे कितें फाल्यां करूंक आशेताय ते आजूच कर, जे आज करूंक आशेताय ते आतांच कर म्हणून. ह्याच घडये ही घडी स्टार्ट जाली मोगाच्या भावा आनी भयणी. आमी हेरांक दयाळाय दाखोवची आनी देवाची दयाळाय जोडची. देखून हांव हेरांक दयाळाय दाखयना जाल्यार म्हाका देवाची दयाळाय मेळना. कित्याक कोणाक जाय तांकां मात्र तो दयाळाय दाखयता, कोणाक जाय तांकां मात्र तो काकुळट दाखयता. देखून ताका जाय जाल्यार ताका मानवच्या खातीर आमी ह्या संवसारांत बरीं कामां केल्यार, आमी हेरांक दयाळाय दाखयल्यार खंडीत देव आमकां दयाळाय दाखयतलो. आमी संवसारांत कोणाक काकुळट दाखयल्यार देवी आमकां ताची काकुळट दाखयतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून लूक चॅप्टर 1:78 सांगता. लुकास एवांजेल पयलो अध्याय 7 आनी 8 वाक्या. अनकर अधिक मोवाळ काकुळट आमच्या देवाची, मोवाळ काकुळट आमच्या देवाची. उन्नतीतावन सूर्यो आमचे वयर उदेंस करची. इतू व्हडली दया. आज सकाळी उठ्ठाना तुमकां सूर्य उजवाड दिला, इतू व्हडली दया. आनी एक वर्ती दया म्हळ्यार आतां तुमी बसून आसात न्हय, काही म्हणी बसून आसात, तुमकां श्वास चलता न्हय, ही वर्ती दया.
कितल्या जणांची बसल्या कडेन श्वास थंय टक्का जाता देखून आमकां दया लाभल्या आता आमी उस्वास कान घेता पळय ती वरती एक दया आज आमकां सूर्य उदय सकल्लो पळय देवाची वरची दया म्हणटा आता रात जावंक आयली राती आमकां सगळे देवान राखून व्हरचें सांबाळचें रक्षण करचें आमी न्हिदो नासल्यार आमचें रक्षण करचें आमच्या घराचें आमच्या कुटुंबाचें रक्षण करचें त्या देवान देखून ही काकुळट देवाची अदीक मोवाळ काकुळट आमच्या देवाची उन्नती थावन म्हळ्यार वयर थावन सर्गीन थावन सूर्य आमच्यो वयर उदय सो करची पळया देखून लुकास एवांजेल पयलो अध्याय 50वें वाक्य सांगता लूक चॅप्टर 1 वर्स 50 सांगता कोणाक तो दया दाखयता कोणाक देवाची काकुळट मेळटा ते ह्या वेळार लुकाच्या पहिल्या अध्यायांत 50व्या वाक्यांत आमकां सांगता आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळट आपणाक कोण देवाक भिवून चलता पळय ताचेर दाखयता तो दया दाखयता काकुळट संतती तावन संतते पर्यंत तुका मात्र न्ही तूं जर देवाक भिवून चलसी देवाच्या पांयांक पडसी देवाच्या दिल्ल्या त्या उपदेशा प्रमाणे जिवंक तो प्रयत्न करसी जाल्यार संततेच्या संतते पर्यंत पवित्र पुस्तक सांगता तुम्ही द्वितीय पुस्तकांत वाचल्यार थंय म्हणटा संतते संतते म्हळ्यार देवाक भिवून चल्लेल्यांक आनी देवान दिल्ले उपदेश कोण पाळटा तांच्या 1000 संतते पर्यंत हांव आशिर्वाद घालता म्हणटा कितले दयाळाय दाखोवची 1000 संतते पर्यंत तुवें केल्या तुका मात्र न्ही तुवें केल्ल्या बरेपणा खातीर तुमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक 1000 पिळगे पर्यंत देखून आज आमचे सगळे 1000 पिळगी पवित्र करचे जाल्यार आज हांवें आनी तुवें काम करूंक आसा हांवें आनी तुवें ती दयाळाय जोण काडूंक आसा हांवें आनी तुवें ती दयाळाय दुसऱ्यांक दाखोवंक आसा ते जाल्यार आमचे कुटुंब बाचाव जाता मगच्या भावा आनी भयणी एका मनशा वरवीं 1000 पिळगी आमी बचाव करया एका मनशा वरवीं तर आज तुम्ही कुटुंबाची इतली जाणां ह्या मग्नाक अटेंड जाल्यात जाल्यार आज तुमचें काम तुम्ही सुरू करता जाल्यार तुमचो कुटुंबाचो तुमकां मोग आसा तुमच्या भाव भयणीचो तुमकां मोग आसा जर तुमच्या कुटुंबाच्या हर एका संदेशाचो तुमकां मोग आसा तर आज हे तुम्ही तुमच्या जिवितांत कार्यागत करा तुमची 1000 पिळगी 1000 जनरेशन विल बी ब्लेस्ड म्हणटा 1000 पिळगी देव आशीर्वादित करता देखून कितलें सुलभ न्ही गे आमकां 1000 पिळगी बाचाव करची कितले सुलभ एकच एक काम आज तावन देवाची दया माया जोडची आणि ती दया माया हेरांक दाखोवची इतलेंच काम कशें पळया चंद्राक आपलोच म्हणलो प्रकाश ना तो आपलोच म्हणलो उजवाड दिवंक शकना दिसाक सुर्यातावन खान गेल्लो प्रकाश तो खान घेवन राती आमकां इल्लोसो उजवाड दिता आमी तशेंच त्या चंद्रावरी आमकां डायरेक्ट दया दाखोवंक जायना डायरेक्ट कोणाकी काकुळट दाखोवंक जायना देवातान जोडलेली काकुळट आमचे थंय देवाची ती दया माया आमी खान घेवन आमची हेरांक दिवचे एंतेक वर्तें काम ह्या संवसारांत मगच्या भावा आनी भयणी आछाकी वर्तें काम ना मगच्या भावा आनी भयणी देखून देवाक मानवची कृत्य म्हळ्यार आमी बरी कामां करीची चॅरिटी जावं दी दुबळ्या धाकट्यांक कुमप जावं दी ह्या कोणाक आतां कितलो लोक काम करता ह्या कोविडा निमती कस्ततल्यांक आदार दिते आसा कितले जाणांक घरांनी वचून कांजवण वांटिल्लें आसा किट्ट दिल्लें आसा सगळ्यांनी बरी कामां जायतो लोक करता आनी खंडी जावन तुमी कोरोना जाल्यार असल्यांक तुमी आदार दिला तुमी सांबाळला देखून तुमकां हे आशिर्वाद आसा कित्याक हाचे वरवीं आमचे 1000 संतती देव बचाव करतलो एंत व्हडले आशिर्वाद इतली व्हडली दया माया म्हाका आनी तुका मेळची देखून आज तुमी बरें केलें जाल्यार इतले घट्ट निर्धार करा खंडीत तुमचे कुटुंब देव बचाव करता तुजे कुटुंब तो सगळे नव्यान चलयता मगच्या भावा आनी भयणी देखून तुवें बरी कामां केल्ली हे दीस विसरून जेजून सांगलेली उतरां तुमी उडा जाल्यार म्हज्या नांवान एक कॉप शेळें उदक कोणाक दिता जाल्यार ताचें इनाम चुकचें ना देखून शेळें उदक मात्र दिवंक आसनाकात बरें आनीकय चड आमी बरी कामां करूंक ह्या संगता मेळया आनी खंडीत जावन आमी सगळीं एकठांय जाय जाल्यार कितेंय आमकां असाध्य न्हय मगच्या भावा आनी भयणी कित्याक देव म्हजे आनी तुजे सांगता आसा देव म्हाका आनी तुका आदार दिता देव म्हाका आनी तुका काकुळ दाखयता देव म्हाका आनी तुका दयाळायेचो जावन आसा देखून ह्या देवाचे शेगुणांतले एक ते पवित्र आत्म्याचे फळ दयाळाय आमी जोड काण घेवया आनी पवित्र आत्म्याचे हे 5वें फळ दयाळाय आमच्या जिवितांत आमी जोड काण घेवन मुखार जायत तितलें देवाच्या सांगता जिवंक देवाच्या संगी आसूंक आमी आदार मागया कृपा मागया कितें वद वारंट आसल्यार कुटुंबांत सोडया आमकां वद वारंट करूंक एकामेका रागार जावंक देवान ह्या संवसाराक धाडूं ना मगच्या भावा आनी भयणी म्हाका आनी तुका धडलां जाल्यार ताची कामां करूंक धडलां देखून कितें वद वारंट आसल्यार सण सोडया आमी तांचे इतल्या सोडया एक दीस नाल्यार एक दीस आमकां सगळें एकठांय करतलो देखून कोणाकच कांय उलोवन
कुटुंबान डॅमेज करूंक वचनाकात बगर बरें उलोवंक जाता जाल्यार बरें करूंक वचा नाजाल्यार वगीत तरी रावा खंडीत जावन देव तुमकां आशिर्वादीत करतलो आमी संगता मेळून या वर्त्य मिसावांत आमी एकामेकां हात दिवया आनी मुखल्या जिवितांत मुखार वेता आसतना पवित्र आत्म्याचे हे 5वें फळ दयाळाय काण घेवन आमी मुखार या.